घटनेनुसार अंडर आर्टिकल 330 and 332 तुम्ही पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं डिलिमिटेशन बसोवपाचें नोटिफाय करचें अशें आमी सीएमाक स्पश्टपणे सांगिल्लें आसा. आनी ताणें स्पश्टपणे सांगलां की पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं आपूण ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंट आपूण आतां ताणें सांगलां होम मिनिस्टराक उलयलें म्हण आपणें आनी नोटिफाय जावचे पयलीं पार्लिमेंटरी इलेक्शन आपूण तेज्या पयलीं आमगेलें जी डिलिमिटेशन कमिशन तें नोटिफाय जातलें म्हणून. आनी ताका आमी सांगलां की फोट मारून आमकां परत परतून रस्त्यार येवपाक लायनाका म्हणून, कित्याक आमी सामान्य लोक दिसवाड्या कामां वचपी लोक. आनी अशें करून समज तेणी 21 जुलयाक जें फूल ऑफ द हावस ऑल पार्टी इलेक्शन वचपाचें एश्युरन्स दिलें तें कंप्लाय करूना. आनी एक तरी आमकां आज एश्युरन्स दिलां तें अशें करचें न्ही आनी आमकां परतून रस्त्यार येवपाक लावचें न्ही अशें आमी सीएमा कडेन स्पश्ट मागलां. आतां कितें करतात कितें करतले तें पळोवया. लेट अस वेट एंड सी. आता फुडें तुमचें स्ट्रॅटेजी म्हणजे आज जो प्रोटेस्ट केला तुमी कॉल ऑफ करता सद्याक वी हॅव टू कॉल ऑफ न्ही, कित्याक सीएमान अश्युरन्स दिला की पार्लिमेंटरी इलेक्शन नोटिफाय जावचे पयलीं आपूण हाची जतनाय घेतलो की आमचो जो रिजर्वेशनाचो डिलिमिटेशनाचो जो नोटिफिकेशन आहा तें नोटिफाय जाता म्हणून. ओके. आनीक एमएलएनी सांगलें की सॅटर्डे तेंच्यांनी एनावन्स करता आमचा पूण सॅटर्डे हेच्या खातीर तेंच्यान मागून न्हू की बिकॉज त्या दिसा एनावन्स करना जाल्यार फुडें आनीक दीस आसचे ना परत. आतां तेणें सी आतां सीएमान स्पश्टपणे सांगलां की होम मिनिस्ट्री कडच्यान RGI मिनिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ताजे कडच्यान तरी फायल आरजीआय कडेन गेला ट्रायबल डिपार्टमेंटा कडच्यान आनीक आपल्याक 2 दीस मेळटले. आनी आपूण स्पश्ट कितें सांगपाक शकता फ्लोर द हावस ताका लागून ताणें सांगलां की आपूण सॅटर्डे केलो म्हणून तो पळय आसलें तुम्ही सॅटर्डे तिकडे रावतले. सॅटर्डे तेणें आपूण सगळे आमचे Saturday calling attention already guys. It was supposed to come on Wednesday, but now he has Saturday. asked for more time because he feels that he's capable of initiating something from J engine in Delhi. So let us wait and watch. On Saturday we will definitely take it up. आज जे सगळें उलयलें वी हॅव सीन देर इज नथींग न्यू. बट सीएमान एक दीस सांगलां की लेट्स हॅव होप दवरपाचो विस्वास दवरपाचो सीएमाचेर. सो आमी विस्वास दवरताय सॅटर्डे पुरसान. हेज्या पयलोय विस्वास दवरलो आहा. गोवा स्पेशल स्टेटस मेळटो म्हणून विस्वास दवरलो आहा. सो हो सगळो विस्वासाचो हेड. सो वी वील वेट टील सॅटर्डे एंड वी आर जस्ट होपिंग that by Saturday things will be in a positive direction. Until that time we are going to hold on to everything what is going to happen. तेही आनी मुखार कांय करचें ना सगळें. सो लेट अस वेट आनी हो होप म्हणटा तो चालू आसतलो टील सॅटर्डे आनी मागीर मुखार मागीर कितें जातलें. आतां सगळ्यांक तुमकां ब्रीफ केल्यान सांगलें. आतां हेच्या पयलीं जसो होप धरून रावल्ले आनी आतांय होप धरून रावचो पडटलो कित्याक आयज परत सीएमान सांगलां की आमी जे रिजर्वेशन आसा जे डिलिमिटेशन प्रोसेस जो आमी सकाळीं हांव उलयतालो की डिलिमिटेशन प्रोसेस जो आसा तो 2026 हें आसा जनरल. पण तेणें सांगलां की 2024 इलेक्शना पयलू आपूण तो करून घेता म्हणून. आनी तशें आनी एक आश्वासन दिल्लें आसा की 2027 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जाता तेज्या पयलू जे रिजर्वेशन आसा ST रिजर्वेशन आसा तें जातलें म्हणून. हें आश्वासन कितले पर्यंत खरी आनी कितले पर्यंत खोटी ती येणारो काळ सांगतलो. आनी आमच्या ST भावांनी सांगलेलें आसा की परत आमकां रस्त्यार हाडचें न्ही. आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशे जाण रस्त्यार येयल्ले आसा. ते कित्याक लागून येयल्या एक जो डिमांड जो आसा आनी हेजे पयलू तो एश्युरन्स दिल्लो त्या एश्युरन्साक लागून खंय ना खंय ते आयज भायर सरले आनी ते एकटे जावन थंय रस्त्यार पावले. सो हेज्या फुडें ही फोटिंगपणां जावपाक जायना. खरें कितें आसा तें सोल्युशन हाडपाक जाय आनी सोल्युशन फुडलें म्हाका दिसता बेग्यानच्या बेगीन तांकां दिवपाक जाय. आतां सॅटर्डे म्हणटा आतां वेनसडे जाल्लो आतां फुडें सॅटर्डे जाला. आतां हांव नको फुडें आनी कितें जातलो कित्याक फुडें लोकसभा इलेक्शनाच्या पयलू तरी आनी असेंब्ली सेशन जावपाचें ना. ते सॅटर्डे तरी कितें तरी निकाल जावं कितें तरी एक पॉझिटीव रिस्पॉन्स येवपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. सपोर्टीव ड्रेसअप आहा तो कंटिन्यू सॅटर्डे ना आमी आयज एक सिंबॉलीक म्हणून एक प्रोटेस्ट म्हणून आमच्या ST भावा वांगडा आयज रावल्लो हांव. आनी तेकाच लागून एक सिंबॉलीक जेन्ना एंट्री बसून मारली एक प्रोटेस्ट म्हणून आतां तुमी पळयता आसतलें थंयच्यान हांगा बसून चलत येयलो एक दाखोवपाक लागून की आमचे ST भाव आयज रस्त्यार येयल्ले आसा. कारण एकूच आसा ST रिजर्वेशन जे ST पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तेका लागून. आनी तो डिमांड आयज तेंच्यांनी आतां ते सांगतले फुडें तुमकां कितें आसा तें फुडलो तेंचो कितें हें आसा तो. आनी जेन्ना ते उलो मारता तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा. गोविंद तुम्ही 15 दीस एक सांगता की अजूनही त्यांच्यानी कितें म्हटलें आमी प्रयत्न करता म्हटलें.
त्या बरोबर तांकां अशें म्हटलें हांवें प्रयत्न करता अशें न्ही म्हटलें आमकां कितें जाय कॉन्क्रीट जाय आतां म्हाका एक सांगा म्हटलें तुमी आतां जस्टिफिकेशन दिलां आमकां की आपण ऑलरेडी होम मिनिस्टरा कडेन उलयल्लो आसा सो तेंच्यांनी RGIचें कितें हें आसा कितें नोट येता तेजे वरसून आमी एक करतले जाता तांकां ती याद करून दिली आमी की अजून तुमचें अशें मत आसा की सर्वपक्षीय जे शिष्टमंडळ आसा ते तुमी घेवन वयतले काय म्हणून सो त्या प्रश्नाक तेंच्यांनी अशें उत्तर दिलें जर तर गरज जर पडली जर जाय जाल्यार आमी हें शिष्टमंडळ घेवन वयतले म्हणून आमी तांकां इतकें सांगलां की प्रयत्न जे आसा पळय काय जाले 6 म्हयने जाले तुमी प्रयत्न केले कांय निष्पन्न जावंक ना तेन्ना ताका लागून आतां आमी हें करता एक तुमी जाणा कित्याक तेंच्याय टायमार कोड ऑफ कंडक्ट लागूंक शकता तेंचें कर्तव्य ठरता बाबा की केन्ना लागतलो आनी केन्ना तांकां स्वताक डेडलायन आसा की आमच्या खातीर हें दिवपा खातीर फाल्यां सगळें अशें जावपाक नाका अरे हें लागली मरे कळ्ळें न्ही आमकां कल्पनाच ना परतें पेंडींग पडलें न्ही आमचें तें सो ताका लागून एक आयज सरकाराची जबाबदारी आसा जें कितें उतर आसा तेणी पाळचें आनी तुमकां एक हें करता आमी स्पश्टीकरण करता खऱ्यांनीच ह्या लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आयज जो आयला आमचो मोर्चा तेच्या पेक्षा 10 पटींनी आनीक आमचो हें करपाचो आशिल्लो परंतु इतकें सांगूंक सोदता आतां आमी दोंगरान उरूंक ना आमच्या कपलान येयल्लें आसा फाल्यां आमचे प्रायम मिनिस्टर माननीय प्रायम मिनिस्टर फाल्यां 6 तारखेर येता जेन्ना हे सगळीं नाटकां करताले तितून ही संदी घेवची म्हणून कित्याक सदांच तुमी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी हें एक वेगळें जें आमचें गोंयच्या हेच्या संबंदी जें अन्यायाचें चित्र आसा आमचेर केल्लें आसा तें तुमी तुमच्या